पारंपरिक शेती आणि पुर्विल्ल्या पद्धतींचो तांकां मेळ मेळत जाल्यार शेतकी वेवसाय खरेंच फायद्याचे ठरपाक शकता। हे ह्या शेतकारान आपल्या कृतींतल्यान दाखोवन दिले। स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचो लाव घेवन सांखळी नावेलीच्या विश्वंभर गांवसान 1 एकर जमनीचेर वेगवेगळी गावठी पिकांची लागवड करून नवे उत्पन्न केला। शहरीकरणाच्या या काळात परंपरा शेणत चल्ला। गावचे गावपणूय खंय नाच जाला। पारंपरिक व्यवसाय उद्योगाचो तर सगळ्यांक विसर पडला। मात अजूनही मातयेचो वास जाणा जाल्लो लोक आसात। तातूंतलोच एक हो सांखळी नावेलीचो विश्वंभर गांवस। आनी ल्हान जमनी वयल्यान लेगीत भरपूर पीक काडून बरी येणावळ मेळप शक्य आसा हे कल्पनेन चालना दिवन ताणें हे कार्य पूर्णत्वाक हाडलें। नावेलीचो एक शेतकार सरकाराच्या स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचो लाव घेवन एक तोखणायेक पात्र थारपी प्रकल्प हातात घेतलो। 1 एकर प्लॉटात मशिंगाची लागवड केली। उल्लेख करपासारखे म्हळ्यार झाडां वांगडात ताणें भेंडे आनी हेर पिकांची लागवड केली। शेतकी खात्यान दिल्ल्या मार्गदर्शनाचो आनी अनुदानाचो फायदो ह्या प्रकल्पाक जाला। मशिंगेची फळां, पानां, फुलां आनी बियो हाची बाजारांतली सातत्यान मागणी पळयल्यार फुडाराक हें पीक खूब फायदेशीर थारतलें असो विश्वास विश्वंभर गांवस हाणें दाखयलो। थळाव्या शेतकऱ्यांक आत्मनिर्भर आनी आर्थीक नदरेंतल्यान सशक्त करपाच्या चालू यत्नांतल्यान शेतकी खातें ह्या मताक मान्यताय दिता। हेर शेतकारांनी अशी आधुनीक जायत्या पिकांची शेती पद्दत आपणावची आनी सरकारी येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो विभागीय कृषी अधिकारी यशवंत गांवस हाणें केला। खरें म्हळ्यार अशेच तरेची नविदाद आशिल्ली शेती फुडाराक गोंयांतल्या शेतीक नवे दिकेन व्हरूंक शकता। म्हजें नांव विश्वंभर गांवस आनी आमी आसात नावेली बिचोली तालुक्यांतलो नावेली गांव आनी तातूंतल्यान मायणा हो आमचो वाडो आनी त्या भागान आमी आसा। आत्तां आमी जे पळयतात जे हांवें जे प्लांटेशन केल्लें आसा ते सादारणशे 1 एकरीक प्लांटेशन केल्लें आनी प्लांटेशनान आमी प्रायोरिटी दिल्ली आसा एका ड्रमस्टीक आनी तातूंतल्यान आमी आमचे जे दुसरे जे क्रॉप आसा भेंडी जी आसा ती आमची एडिशनल इंटरनल क्रॉप अशातले सरकाराची योजना जी आसा ते ड्रमस्टीक प्लांटेशनाची त्या योजने अंतर्गत आमी हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी ICR यांच्या माध्यमातून आमी हो एक उपक्रम केल्लो आसा। इंटरक्रॉपिंग हे जे आसा हे इंटरक्रॉपिंग आमी पळयतात ही भेंडीची सामके 4-5 म्हयन्या भितर तेजे विशय सोंपल्या नंतर ते हे आसा ड्रमस्टीक आसा ती आमकां फुडें एक पयशे दितले। पानाची भाजी जाता म्हणजे पानां विकल्या नंतर पयशे मेळटले। दुसरो मागीर शेंगो जातले ज्यो जी शेंग जातली तातूंतल्यान पयशे मेळटले। तेज्या नंतर आमकां तेज्यो हे जातली बी जातली त्या बीनूय पयशे मेळटले। म्हणजे 3 पद्दतीन 3 प्रकारच्या माध्यमातून पयशे मेळपाचे 100% चान्सीस आहा म्हणून। आनी हे जो विशय आसा म्हणजे आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशना अंतर्गत आमी हो एक उपक्रम जो आसा आमची बिचोलीम प्रोग्रेसीव फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहा त्या माध्यमातून हो एक आमी एक प्रोजेक्ट करपाचो केला। नावेले हांगा आसा आमचे बरोबर आसा आमचे प्रगतशील शेतकरी श्री विश्वंभर गांवस। तेंच्यांनी ड्रमस्टीक ही म्हणजे जेका आमी मशींग किंवा शेवगो म्हणटा हेची PKM1 ही वरायटी तेंच्या शेतान लायिल्ली आसा। 1 एकराचेर हे प्लांटेशन केल्लेलें आसा आनी हेची रोपां आसा ती आमी आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चराच्या थ्रू दिल्लेली आसा तेंकां। तशेंच तेंच्यांनी तुमी पळोवंक शकता तेंच्या इंटरक्रॉप हे पीक राधिका ही भेंडी वरायटी लायिल्ली आसा आनी जो पर्यंत तेंचे मेन उत्पन्न तयार जातले तो पर्यंत तांकां भेंडीचो हो एडिशनल उत्पन्न मेळटलें। आमकां म्हजें आव्हान आहा की बाकीच्या शेतकऱ्यांक सुद्दां की तेंच्यांनी जो ह्या शेगूल म्हणा किंवा ड्रमस्टीक हो खंयच्याय जमनीन येता सो त्या जर शेतकऱ्याची पडींग जमीन आसा जाल्यार ह्या शेंगलाची लागवड करपाची आनी आमच्या नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनाची सबसिडी तांकां तशेंच आमचे राज्य स्टेट सेक्टर स्किमाची सबसिडी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी तांकां दितले।